नॅशनल हायवे रुंदीकरणा आड खोर्ली आणि भोमा गावच्या कांय जाणांनी हायकोर्टात याचिका केल्ली. याचिकादार म्हणटा रस्तो रुंदीकरणाच्या नियोजित वाठारात मोठ्या संख्येन लोक रावतात. थंय हाय प्रेशर गॅस, उदक आणि अंडरग्राउंड केबल आणि हाय टेन्शन लायन आसा. वाठारात 8व्या शेंकड्या मेरेनची पोन्नी देवळाय आसात. शेंकड्यांनी वर्सां पोन्नी पुर्तुगेज तेंपावेली घरां आणि दायज वास्तू आसा. हायकोर्टात सरकारान आपली बाजू मांडली. सरकार म्हणटा भोमा ते मुस्लिम वाडा आणि डेक्कन केमिकल ते ओल्ड गोवा मेरेन अशीर रस्तो आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाता. सद्याक आशिल्ल्या हायवेचे रुंदीकरण आणि एलिव्हेटेड रस्त्या खातीरूच जमीन संपादन केल्या. हायकोर्टान याचिका डिसमीस केली. पुराय प्रकल्प कायद्याक धरूनच आसा. जमीन केंद्र सरकारान पावल्या आणि काम बरेच मुखार पावला. आता काम बंद केल्यार लोकांकूच गैरसोय म्हूण हायकोर्टाचे निरीक्षण. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.